नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. तामिळनाडूत पीएमके आणि एआयडीएमके पक्ष हांचे मदीं गठबंधन जाल्ल्याची माहिती मुखार आयल्या. हे दोनूय पक्ष आतां मेळून वेंचणूक लढयतले. ह्या खासा गठबंधनाक लागून चेन्नईत दोनूय पक्षाच्या फुडाऱ्यां वांगडा चर्चासत्रां चालू आसात. एआयएडीएमके पक्षाचे मुखेली के पलानीस्वामी हांणी ह्या गजालीची पुष्टी केली. येवपी विधानसभा वेंचणुकेचे नदरेन हो राजकीय थाराव म्हत्वपूर्ण थारतलो. के पलानीस्वामी हांचे कडेन चर्चा केल्या उपरांत अंबुमणी रामदास हांणी ही घोशणा केली. AIADMK, Mr. Edappadi Palaniswamy, and confirmed the alliance of Paatali Makkal Katchi, PMK, with the ADMK-led front for the Tamil Nadu Assembly elections. And we will contest this election under the leadership of the ADMK in Tamil Nadu. And we definitely will come to power without a doubt, because people of Tamil Nadu are very angry with the ruling party, the DMK. लोकांचो विरोध आशिल्ल्या प्रकल्पांचेर सरकार गंभीरतायेन विचार करतले आनी हे प्रकल्प रद्द करतले अशें उतर मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयज मंत्रिमंडळ बसके उपरांत पत्रकारां लागीं उलयतना दिलें. तशेंच गोंय शार आनी नगर नियोजन खात्याच्या कलम 39 खाला जमनीच्या रुपांतराक भौसाच्या विरोधाविशीं सरकार गंभीरपणान विचार करतले अशें तांणी मुखार सांगलें. कालच्या मिटिंगेच्या उपरांत तांच्यांनी आपले डिमांड्स दवरल्या लोकांच्या मुखार सरकाराकूय रिप्रेझेंटेशन धाडून दिलें. आय विल गो थ्रू इट. लोकांक जाय तेच आमी करतले. म्हाका दिसता ताजो जो सिनॉप्सीस सिलेंट फीचर जे तुमकां दिवपाक जाय आशिल्ले, प्रेस मिडियाक जेची गरज आशिल्ली तितके 100% आमी सगळे दिला. हेर विशयाविशीं माहिती दितना मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी गोंय मोलवर्दीत कर कायदो 2025 खातीर प्रस्ताव मान्य केला. तशेंच बिरसा मुंडा वाडदिसा निमतान कार्यावळी खातीर 60 कोटी रुपया मंजूर केल्ल्याचें तांणी सांगलें. BNSS विधेयक 2024 फाटीं घेवपाच्या प्रस्तावाक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या. 2025 and the introduction of the Goa Value Added Tax Amendment Bill 2026 कळतले कॅबिनेट येतलो सेशनाक. एक्स पोस्ट फॅक्टो अप्रुवल फॉर द बिरसा मुंडा जयंतीच्या प्रोग्रामा खातीर अप्रॉक्सिमेटली 16 crores of rupees. Proposal for the withdrawal of the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita Bill 2024 legislature Goa. येता त्या शियाळी अधिवेशनात हालींच चर्चेत आयिल्ल्या बर्ज बाय रोमियो लेन उज्याच्या घडणुके चर्चा करतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलां. विरोधकांनी हो विशय विधानसभा अधिवेशनात चर्चेक हाडपाची मागणी केल्ली. ताजो जो सिनॉप्सीस सिलेंट फीचर जे तुमकां दिवपाक जाय आशिल्ले, प्रेस मिडियाक जेची गरज आशिल्ली तितके 100% आमी सगळे दिला. विल सी इन द सेशन. सेशनाचो कामकाज हांव आतां कसो डिस्कस करता तुमच्या बरोबर. हांवें सांगलें मरे तुका सेशनाचो कामकाज कित्याक तो सेशनान थंय डिस्कस करता. रवींद्र भवन सांखळेंत सायबर सिक्युरिटी एसेन्शियल्स कार्यशाळेचें आयोजन केल्लें. फामाद सायबर सिक्युरिटी तज्ञ डॉ रक्षित टंडन हांणी शाळेच्या विद्यार्थ्यां मदीं सायबर सिक्युरिटी विशीं जागृताय घडोवन हाडली. माहिती आनी वितरावण खात्यान आयोजीत केल्ल्या ह्या कार्यशाळेंत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सध्याच्या मोबायल युगांत खूब कितें शिकूंक मेळटा, तितलीच जतनाय घेवपाची गरज आसा अशें भुरग्यां कडेन संवाद सादतना नमूद केलां. दोन गजाली आसा. सायबर सिक्युरिटी आज जे तुमकां शिकयला हे तुमच्या खातीर इम्पॉर्टंट आनी तुमच्या पेरंट्सा खातीर इम्पॉर्टंट. तुमचे पेरंट्स सायबर सिक्युरिटी शिकूंक वयचे ना. तुमकां दिसता आसतलें की खूब जाणांचे अकाउंट्स ह्या निमित्तान खाली जाल्या आनी विशेश करून जांकां सायबर सिक्युरिटीचें कांयच कळना, मोबायल वापरतात आनी आपलो फोन नंबर दी किंवा फोनार पडलेलो पिन नंबर दी म्हणटका पटकन पिन नंबर दिता, सगळ्या अकाउंटा वयल्यान पयशे वयता आनी हे खास करून जाणटेल्या लोकांचे जाता, आमच्या आई बाबांचे जाता. आनी ताका लागूनच आज तुमकां हांगा जे शिकयलां ते घरा कडेन वचून तुमी सांगप, घरा कडेन वचून डिस्कस करप हें चड गरजेचें आसा. आनी जाका आमी सायबर फ्रॉड म्हणटा. आनी त्याच बरोबर आत्तां यंग जनरेशना कडेन म्हणजे कशा पद्दतीचे वेगवेगळ्यो गजाली जाता ह्योय सायबर क्रायमच्या बाबतींत ताणें तुमकां एक्सप्लेन केल्यो. लिंक कित्याक एक्सप्लेन केल्यो, खंयच्याय लिंकाचेर क्लिक कित्याक करूंक जायना, कारण त्यो लिंक क्लिक जर केल्यो आमी ट्रॅपान फसूंक शकता. तुवें इस्पितळ 100% गोंय वैजकी महाविद्यालय इस्पितळा कडेन जोडटले
अशी गवाय मांद्रेचे आमदार जी तारुलकर हांणी इस्पितळा विशीं प्रतिक्रिया दितना दिली. सरकारी पातळीचेर आपले यत्न चालू आसात, पण सगळ्यांनी एकठांय येवन साथ दिवपाची गरज आसा अशें तांणी सांगलें. मेजर मेन ओटी जी आहा ती आणि मायनर ओटी इनिशियली आता आमी स्टार्ट करू शकता, पूण मेजर ओटी टेंडर फ्लोट करचो पडटलो, जेणे करून हेल्थ डिपार्टमेंट आपले हे प्रोसिजर सुरवात केल्ली आसा आणि मेजर ओटी टायम लागतलो असो म्हणल्यार, पूण आमी सदांच एक खंयची प्रिमायसीस रेडी जाल्या उपरांत ती आमी चालू दवरपाक जाय, म्हणजे ती एक्टीव आसूंक जाय. जाल्यार बांदली आनी तशी दवरले परत मेंटेनन्साक त्रास जाता. बाय स्लो फेज बाय फेज आमी हे चालू करता. आणि क्लियरली काल आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान म्हटला की ते GMC लिंकूच हॉस्पिटल आसतले आणि ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन्स गेल्ले आहात आणि हेल्थ डिपार्टमेंट म्हणजे सिनियर सर्जन्स जे आहात तांकां म्हणजे प्रत्येकाक एवरी डे हांगासर ह्या हॉस्पिटलान रिपोर्टिंग आसतली. कुडतरकर नगर फोंडेच्या विद्यावृत्ती संस्थेच्या किड्स नेट्स शाळेन द न्यू स्पार्क उद्देजकता प्रदर्शनाचे आयोजन शाळेच्या संकुलांत केल्लें. 2 दीस चालू आशिल्ल्या ह्या प्रदर्शनात मुखेल सोयरे म्हणून गोंय शिक्षण विकास महामंडळाचे अध्यक्ष गोविंद पर्वतकर, फोंडे नगरपालिकेचे नगरसेवक रुपक देसाय आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. सगळ्या सोयऱ्यांनी प्रदर्शनात मांडिल्ल्या 42 प्रकल्पांक भेट दिवन तांचे विशीं अदीक जाणून घेतलें. ह्या वेळार उलयतना मुखेल सोयरे गोविंद पर्वतकर हांणी अशे तरेच्या उपक्रमाक लागून अद्भुत आनी नाविन्यपूर्ण प्रकल्प तयार करपाक विद्यार्थ्यांक मजत करपी पालकांची तोखणाय केली. अशेच तरेच्या उपक्रमाक लागून शिक्षण प्रक्रिया अदीक सोपी जाता अशेंय तांणी सांगलें. बरे प्रोजेक्ट केल्या वेगळ्या पद्दतीचे. हांव खूब भुरग्यांची एक्झिबिशनां पळयल्या. त्या एक्झिबिशनांनी चडशे मेकॅनिकल, इलेक्ट्रॉनीक असे प्रोजेक्ट पळोवपाक मेळटाले. आज हांव पळयलें की मोर टुवर्ड्स द नेचर, म्हणजे वेस्टांतल्यान कितें बरें करप, टाकाऊंतल्यान टिकाऊ करप, आनी हॉर्टिकल्चर आसत, शेताचे, मागीर पेपर मेकींग, बेकरी, एका सद्याचे असले प्रोजेक्ट भुरग्यांनी केले ते पळयल्यार आमी एक तेंचे मोटिवेशन टू गो टुवर्ड्स द आवर पास्ट, म्हणजे नॅचरल शेती कशी करप आनी कित्याक गरज आहा नॅचरल शेतीची, हे सगळें ज्ञान भुरग्यांक ह्या स्टेजीचेर दिवप इट्स अ व्हेरी गूड थिंग. आणि ज्या पद्दतीन स्कूल ते चलयतात इट्स अ व्हेरी गूड डायरेक्शन. अभिनंदन तेंचे. भारतीय बॅडमिंटनपटू PV सिंधू हिणे मलेशिया ओपन सुपर 1000 सर्तीच्या दुसरे फेरयेंत पावली. तिणें चीन तायपेच्या सुंग शुओ युनाचेर सरळ सेटांनी जैत जोडले. 8वे सुवातेर आशिल्ल्या PV सिंधू ही दुसरे फेरयेंत जपानाची तोमोका मियाझाकी हांचे आड खेळटली. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवंक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप वेव्ज सुरू केलां. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या आनी पोरण्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.